नो आणि मुख्यमंत्री जावचो दिसतात पण ताका लागून आमचे सीट वाडोवंक जाय न्ही बेश्टे 2-3 सिटाचेर काय तो मुख्यमंत्री जावंक शकना एटलीस्ट वी मस्ट हॅव सपोर्ट ऑफ कमांड 21 सो दॅट कमांड 21 मस्ट कम टू अस. गोंयांत सध्या मोगो पक्षातर्फे ह्या दिवाळीक सामुदायिक दिपावली अभिश्ट चिंतन सोहळा प्रत्येक तालुक्यान किंवा मतदारसंघात आमी करपाचें येवजिला. दिपावली अभिश्ट चिंतन सोहळा आनी दिपावली म्हणजे आनी त्या निमतान आमचे सगळे लोक एकत्र जमतले प्रत्येक तालुक्यान म्हणा किंवा मतदारसंघान म्हणा आनी ते दिसा तो उत्सव खऱ्या परंपरेनुसार मनोवपाचो आमी ठरयला. ताका लागून आमी प्रत्येकाक एक कार्यक्रम दिला प्रत्येक गांवांनी की आमकां मान्य आसा की परंपरेनुसार नरकासुराचो वध करतात तो करताच पण आयज आमी एक नजर मारल्या नंतर आमकां दिसता की ताका एक मोठें वेगळें वळण येयलां की स्पर्धात्मक जाता मागीर भुरगे वा आमचे यूथ आहा जास्त ते सगळे जागरणां करता तर ह्या सगळ्यांका ती परंपरा काय कितें हो प्रश्न वेगळो आहा पण एक नवे कितें तरी विचार जावचो म्हणून आमी हे थंय नवे कार्यक्रम हातीन घेतल्या. मडगांव सुद्दां घेतला आमी कार्यक्रम मडगांव घेतला पेडणे ते काणकोण पर्यंत मडगांव सुद्दां भितर अंतर्गत जागे म्हणजे ते सावर्डे आसतले सांगे आसतले बिचोली मये सांखळी आसा पण जातलें कशें की कदाचित तो मतदारसंघाचो एक भाग आसूं शकता कंप्लीट असो न्हू ताचो एक भाग म्हणजे कशें कळना नो नो त्या बाबतीत आमचें काय ऑब्जेक्शन ना पण आमचें म्हणणें कितें ताकाच जास्त म्हत्व जें आतां थोड्या थोड्या ठिकाणी पावता भुरगे हांवें खूब जाणां कडेन पयल्या भुरगे रातभर जागरण करता दुसरे दिसा 2 जाय 3 जाय ते उठना दिवाळी गेली काय खबर आसना हें तशें जावचें न्हू स्पर्धा केली म्हणून काय ना पूण तशें जाता न्ही हळू हळू सगळे कडेन पावूंक जायना न्ही.